आमी सर्व हांगासर जमल्यांक आमच्या काळजांत आमच्या मतीन तरातरांची ते सांव इरादे आसात सगळीं घेवन बाळ जेजूक मेळूंक आयल्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार थोडो वेळ करसून सोमयाची बेसांवां जोडच्याक आमी आयटीन जाल्या तुमची इरादे तुमचे कस्तकांत बेजाराय सोमया मुखार दवरा परगांत जावचें झुजू तें बेगीन रावच्या इराद्यांनी विशेष संदर्भार आमी मागया सांगात आस तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत आसले समस्या सगळी सोमया मुखार दवरा तुमची कुडीची सगळी पिडा मतीचे सगळे ते सांव इरादे कंत बेजाराय सगळी सोमया मुखार दवरा काकूळ दिसो सोमी दयाळ सोमी भलायकेचो सोमी आमकां आशिर्वाद दिता बेसांवांनी भरता हे संदर्भार सगळीं आमी दिंबी घालून सोमयाक स्वागत करया सोम्याची कृपा सोम्याची बेसांवां जोडच्याक आयटी जावया आराधनांनी ताका आमी स्वागत करया मान आनी महिमा तुका आमकां आमच्या सोमया जेजू मान आनी महिमा म्हणलें गिता मुखांतर सोमयाक आमी स्वागत करया महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसार सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो देवपण तुझे लिपो मनशा कुडगेवन आयलो पातक मातयेक सांडू मुनी जावन जियेलो हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदांच दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी निमणे जेवणार सोम्या तुझ्या मोगाचो मंदमेंत सक्रामेंत तुवें आमकां दिलोय एकामेकाचे सेवेंत आमी जिवच्याक आदर्श जावन तुवें तुज्या शिसांचे पांय धुले तुजे मांस आनी रगत आमकां समर्पण दिलें आनी तुज्या उदार देण्या पासून तुका आमी दिन वाचता तुज्या मांसाच्या आनी रक्ताच्या प्रेरणान आनी सक्तेन एकामेकाच्या सेवेंत जिवंक एकामेकाच्या मोगांत वाडोवंक देशाची कृपा लाभय ती सकत आमकां दी सोम्या निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंद मेंदिलो सेवेन जिवी जोरो पाय शिसांचे दुले निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंद मेंदिलो
सेवेन जिवीत धरून पायशी सांचे दुले हुंडो वायमा सगत तुझे कुडीन बदलो मुंडानी वाईन हुंडो तुझ्या उघडा सकरात म्हणून सौम्या तुवे शिसा कादेश दिलो मानली महिमा आराधन तुका सौम्या हरी एक दिवी सर्गी संसारी सर्वदा तुझे चरणी मानली महिमा आराधन तुका सौम्या महिमा तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या हालेलुया 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 बोला मारा सगळ्या काळजां समेची स्तुती करा सगळ्या काळजां सम्या वाखाणूया सगळ्या काळजां त्याच्या नावाची स्तुती करूया आमचं समी आमचं देव आमचं रस्ता कोस्ता एवढ्या रुपार आमच्या मध्ये अंगासर हजर असा हांव तुमचो देव आणि तुम्ही म्हजी बरजा म्हणलं समी आमच्या मध्ये अंगासर हजर असा सगळ्या काळजां सगळ्या मनां सगळ्या सत्ते आमच्या सुम्याची स्तुती करूया ताका आराधना करूया ताका वाखाणूया ताका नामस्कार करूया ताका दिन वासूया हालेलुया 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 बोला मारा बोला मारा बोला मारा बोला मारा सगळ्या काळजां सुम्याची स्तुती करा हाला 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 हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, uglap tuka sumian Jesu, sudi tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bersiap. Kirtan Anodaniso 96 Psalm 96. सर्वेस पराक एक नवे गीत गाया 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 सगळ्या संसाराक सर्वेस पराक गितां गाया सगळ्या संसारात सर्वेस पराक गीतां गाया सगळ्या संसारात सर्वेस पराक एक नवे गीत गाया सगळ्या संसारात सर्वेस पराक एक नवे गीत सगळ्या गाया संसारात सर्वेस पराक गितां गाया सगळ्या संसारात सर्वेस पराक गीतां गाया सर्वेस पराक गितां गाया सर्वेस पराक गीतां गाया त्याच्या नावाची स्तुती करा त्याच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस पराक गितां गाया सर्वेस पराक गीतां गाया त्याच्या नावाची स्तुती करा त्याच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस पराक गितां गाया सर्वेस पराक गीतां गाया त्याच्या नावाची स्तुती करा त्याच्या नावाची स्तुती करा दिसान दीस दिसान दीस दिसान दीस दिसान दीस त्याचे तारण प्रगट करा त्याचे तारण प्रगट दिसान दीस दिसान दीस त्याचे तारण प्रगट करा त्याचे तारण प्रगट दिसान करा दीस दिसान दीस त्याचे तारण प्रगट करा त्याचे तारण प्रगट करा हालेलुया 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 मगचे बाबणीनो बेसायदाच्या तळ्या लागीं घडले घडीत तुमी जाणां वयगी बेसायच्या त्या तळ्या लागीं होता रे काल घडलें हा 38 वर्सांत हांव न्हू हा हा 38 वर्सांत हांव न्हू गुडयो काय नातलो पिडेन्स आसलो कसली पिडा आसली ताका आरीची विडा मारीची विडा आरीची विडा कसली पिडा आसली 38 वर्सांत हांव
आग उडलेल्या हाताची पिडा म्हळ्यार असो आत एक कितें म्हणटात एक सायड गेल्ली म्हण येत आर मारून एक सायड गेल्ली एक सायड नातली ताची बॉल नातले हाताक कितलीं वर्सां 38 वर्सां थंयसर जायते मंटप आसले बेसायदान जायते मंटप आसले त्या मंटपांत ह्या पिडेस्तांक हांडून घालताले तरातराच्या पिडे वळखसल्ल्यांक थंयसर हाडून दवरताले तरातराच्या पिडेंत आशिल्ल्यांक थंयसर हाडून दवरताले 38 वर्सां तावन हो पिडेस्त कुश्टतालो थंयसर तो कितें करूंक आशेतालो जायते जण आयिल्ले सगळे त्या तळान देंवताले तें उदक आपडताले तें उदक आपल्या माथ्यार घालताले कांयल्ले पियेताले आनी आपल्या पातकांची दूख धरताले आनी देवाचे आशिर्वाद मागून वताले तुमी खंय गेल्यात की तळ्यांत हात घालूंक हां खंय हां खंय आत्तूर कारकोळ त्या तळ्यान देवल्यात न्ही गे मेटान देंवून तळ्यान तें उदक आपडलें न्ही गे पियेल्यात गी पियेल्यात गी पियेल्यात गी ना गे पियोनात कित्याक हां आमकां घरांनी आक्वागार्डाचें उदक जायचें पिवंक न्ही बिस्लेरी बाटलेचें उदक जायचें न्ही हां थंय सुमार जाण येतात हात घालतात न्ही गे तें उदक पिवंक नाका पिवनात तुमी उदक पियल्यात मागीर तें खाली गेलें पिय उदक माथ्यार घालें आंगार घालें कित्याक माथ्यार आंगार घालें तुमी हां तें शुद्ध पवित्र म्हणून ताची कुर्पा आमचें थंय वळोंदी म्हणून तें आमच्या आंगार शेणयल्या आमींत न्ही गे आगमेन कशें आमकां शेणयतात पवित्र उदक तशें मागीर पयशे गेले की ते मस्त पयशे दिसतात कॉइन हां तुमी घालूं नात गे तुमी काडले दिसता हां कितेंय जावन पूण तुमी गेल्यात उदका लागीं न्ही गे आनी त्या उदकांत तुमी हात बुडयला ते उदक आयले पियेल्यात आंगार शेणयलें पळय गे तुमचो बाबार्थ तो तुमच्या बाबार्थान ती करणी तुमी केल्या न्ही गे हिंदुवांची आमची भाव भयणी येतात न्हंयक न्ही थोड्या न्हंयक येतात तांचे थोड्यो न्हंय आसात थोड्यो गुंड्यो आसात देवस्थान आसले कडेन थंय येतात ती न्ही गे अमावासेक येतात एळ्ळा अमावासे आसतना येतात बुडतात न्हातात उदक पियेतात आनी ती तांचो भावात पाळटात बेसायदाच्या तळ्यांतय तशेंच घडतालें लोक येतालो उदक आपडटालो उदक पियेतालो उदक आंगार शेणयतालो खंय देवाची कृपा आमच्या थंय वळटा जाल्यार वळोवं दी देवाची कृपा आमच्या थंय वळटा जाल्यार वळोवं दी म्हणून मागून ते करताल्या थंयसर एकलो मनीस आसलो 38 वर्सां तावलो आग कोडलेल्या हाताच्या त्या पिडेक वळख जाल्लो पार्श्ववायू म्हणटात पळय एका कूस गेल्ली आनी ताकाय कितें आशा आसली काळजांत कितें आसली कितें आसली हां ताका एक आशा आसली कितें तळ्यांत हांवें तळ्याक देव जाय उदक आपडी जाय आनी कसली आशा ही खाली क्षणिक आसा गी हां सकाळी करतात म्हाका करीचें म्हणल्यार आशा गी खळसांत थावन गुडायन थावन आसली एक आशा आनी केदनाळा पळय ती आमच्या गुण्यान थावन ती आशा आसता आनी त्या आशे खातीर आमी मागता ती आशा संपूर्ण जाता जाता की जायना जाता की जायना जाता समजलें एका नायक रितीन तुमकां इमानार बसची आशा आसा काळजांत थावन आसा जाल्यार आनी तूं काळजांत थावन मागता जाल्यार एक दीस तुमकां इमानार बसूंक मेळटा समजलें
आशा आसायची काळजांत न्हीच म्हाका एक आशा आसली पाद्र्यार जायची म्हणून काळजांत थांवन आशा आसली तें तूं बसून मागतालो पूण हांव लागीं मागना तूं समी लागीं मागतालो तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका तुजे सेवेक आपय तुजी खुशी जाल्यार म्हाका एक आशा आसा पाद्र्यार जावचें हांव पयलें 10वी जावन वचूंक ना मागीर गेलो एक आशा तुमचे बरी बसून आसतलो पळया म्हजी आशा हांवें सोम्या सांगली सोम्यान ती आशा स्विकार केली आनी म्हाका पळय आज मीस भेटोवंक सक्रामेंट दिवंक आराधन करूंक पळय देवाचें उतर प्रगट करूंक फाव केलें गी ना फाव केलें गी ना हो केले ती आशा आसाची म्हाका ती संपूर्ण आशा आसली सदां हांवें मागतालो देवा पासून पूण तुजी खुशी वय जाल्यार हांवें चिंतूंक उरना पाद्र्यार जातलो आलंगारा विगार जावन येतलो ह्या आलंगार मस्त थोडी मिसां आयलो फेस्ताक कळ्ळें काजारांक आयलो पूण पळय ती एक आशा ह्या कुडलेल्या आतांच्या मनशाक ती आशा आसली हां बरें जावंक आशा आसली हां कसली आशा बरें जावंक कसली आशा कसली आशा आसली त्या कुडलेल्या आतांच्या मनशाक त्या थोड्याक देवून तें उदक आपडची आशा आशा ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ಕಲ್ಲೆ ನಿನ್ನನೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಪಡ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಗಳೆ ನೋಡಲು ಆಶಾ ನಾ ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಆಸೆ पळया ती आशा आसा सई थोडं ती आशा संपूर्ण जाता आनी आकोडलेल्या आतांच्या मनशाक ती आशा आसली आनी पळया आनी ती आशा ताणें उसारली आनी ताणें ती आशा बरवशान दवरली बरवशान बरवसो बरवसे बरवसो कोणाचेर बरवसो देवाचेर आं जेजूचेर बरवसो आसलो ह्या कोडलेल्या आतांच्या मनशाक तो चिंतलो सोमी हांगासर येतलो म्हाका आदर उखलतलो आनी म्हाका बेसायदाच्या तळ्याक लागीं व्हरतलो उदक आपडूंक सोडतलो म्हाका बरो करतलो म्हणली आशा जेजू येतलो म्हाका आपडतलो म्हाका उखलतलो बेसायदाच्या तळ्या लागीं म्हाका व्हरतलो तळ्यान देंवयतलो उदक आपणेशें करतलो म्हाका गोण करतलो म्हणली आशा बरवसो आसलो तुमकां आसा गी आसा तुम्ही त्यात बरोवशान आयल्यात न्ही बाळो जेजू आमकां आपडतलो बाळो जेजू आमकां आपडतलो गुण करतलो मागलेले सगळे दितलो देखून हांव नवेनाक येतली नवेना येतलो आनी हांव आराधन करतली नवेनांत वांटेली जातली मिसाचें बलिदान भेटयतलो आनी बाळो जेजू म्हजे सगळे कश्ट समजतलो बाळो जेजू म्हाका आपडतलो आनी गुण करतलो म्हणल्यार बरोवशान तुमी आयल्यात गी ना आयल्यात गी ना आनी तो बरवसो तुमकां कितें कसली आशी करिना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून म्हळ्यार येसू नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ जेजूचें नांवच म्हाका एक बरवसो जेजूचें नांवच म्हाका एक बरवसो त्या नांवाक एक सकत आसा म्हज्या बोगाच्या भाव भयणीनो त्या नांवाक एक सकत आसा त्या नांवाक एक पदवी आसा जेजूच्या नांवान सैतान पोळ धांवता जेजूच्या नांवान पिडा शिडा गुण जाता जेजूच्या नांवान रोग सगळे गुण जाता ती सकत जेजू आसा देखून एक गीत आसा येसू नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀನೊಂದ ಸಮಯ येसू नाम सांत्वना ಮಕ್ಸಿ येसू ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ येसू नाम सांत्वना ತಳಿಯಬಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ರವಯ್ಯ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ
ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ತಿಳಿದಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಸಾಯ್ದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಅಳಿಯಬಿಡು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾರಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ತಡೆಯೋ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾರಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾರಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಉಳಿ ಕುರುಬನಿ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಿ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಹಾರಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾರಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಉಲಮರ ಒಡ್ಲ ಕಾಳ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಮರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಉಲಮರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಒಳ್ಳೆ ತಾಳೆ
ओढल्या ताळ्यात ओढल्या ताळ्यात सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तेन उला मारा जेजो बेसायदाच्या थळ्या लागी आसरे केलो जेजो आज या देव तंपलांत आसरे करता ऑनलाईन हांगासर मागण्या करतल्यांक या वक्त या घडये तुमच्या जिवितांत जेजो आश्चर्य करता जेजो आश्चर्य करता बेसायदाच्या थळ्या लागी दाखवलेल्या आताच्या मनशाक गुण केलो जेजो तुमच्या काळजाचे गुण तुमच्या काळजाचे गाय गुण करता तुमच्या मोदीचे गाय गुण करता तुमच्या कुडीची पिढा तो गुण करता उला मारा हालेलुया म्हणा उला मारा सगळ्या काळजान सगळ्या सत्तेन सगळ्या मनान उला मारा शदललललललला हालेलुया हरगा तुका सुमिया जेजो उलाप तुका सुमिया जेजो हरदान तुका सुमिया जेजो बश्याम मगळ बाव बडी नो खंयच्या काळार आमी आसा हा ह्या वाकाला प्राचित काळ कन्नडान काले म्हणजे हा तपस्सू काळात प्राचीत काल ह्या काळार केदाळ सुरू केल्लो आमी केदाळ सुरू केल्लो हा फेब्रुवारीच्या 18 तारखेक खंयचो दीस तो बुधवार सिंधीचो बुधवार गोबराचो बुधवार कितें केलें आमी त्या दिसा गोबर केलो गोबर केलो माथ्यार घालो माथ्यार घालो असा की माथ्यार गोबर कली जाला असा की कोणे म्हणे म्हळ्यार 40 दीस नांव कुत्ता म्हणून जालें आतां माथ्यार आसा गोबर नाही नाताना गेला त्या दिसाकी 2 दिसा उपरांत 3 दिसा उपरांत 1 हप्त्या उपरांत गोबर ना त्या दिसा कितें सुरवात केली गोबर घालना धूळ खावंक सुरू केली मागीर त्या दिसा कितें सुरवात केली तुमी प्राचीत काळ सुरू केलो माथ्यार गोबर घालून कशें कितें करतले हांव म्हणून हतकी जिणी सोडून बरी जिणी अब्बा बरें आतां कांय पद्धत ना गी फुल्ल बरें राग ना मोसर ना द्वेश ना कपटपण ना भयंकर मरी एक देवांचें बरें सकयल कितें करून तुमी हो काळ सुरू केला मागणे दान धर्म उपास करू ना मागणे उपास आणि दान धर्म असल्या भक्तीच्या करण्या मुखांतर आमच्या पातकाची दूख धरतले हांव आमच्या पातका खातीर आमी तुजी काकूळतो मागतले हांव करून आयल्यात की माथ्यार गोबर घालो त्या दीस उपास रावल्यात ओके आनी निचो केलो त्या दीस मागणी उपास दान धर्म तसल्या भक्ती करण्या मुखांतर कितें करतले हांव कितें करतले आमच्या पातकाचे प्राजीत करतले हांव पातकाची दूख धरतले हांव परिवर्तन जातले हांव गे मागणें केलें गी केलां गी सदांय कसले मागणी पुरा केल्या ते कुर्सावाची वाट केल्या मागीर तेर्स पेटयला मागीर हांगा पळया देवाचे उतर वचला कुर्सा वाट केल्या मागणे मागीर तेर्स पेटयला अंबरी तेर्स म्हळ्या मागीर देवाचे उतर वाचलां मागीर मागणें कशें कितें म्हणून जायचें म्हाका आतां इसर नसल्या सवाला जाप तुमचे न्ही आनी खंयच्या तराचे मागणें केल्यांत मागीर कुर्सा वाट जालें मो मागणें आमोरी तेर्सली मागीर
रेतीर केल्या मागीर हां सगळी रात जागरणाची रात केल्या मागीर कुमसार जाल्यात मागीर मिसा येवनात गी मिसाचें बलिदान भेटवनात गी मिसाचें बलिदान भेटयल्यात संस्कार घेतल्यात मागीर आराधनांत सगळ्यामध्ये आराधन केला नवेन केला मुक्तीचे करून आदारल्यात मुक्तीचे मागणे मस्त केला थोड्यांनी करू ना थोड्यांनी केला तुम्ही हांगासर राहिलेल्यानी केला उपास केला की केला किती दिसा सिंधीच्या सिंधीचे बुधवारा मात्र नाही सदा त्याच्या उपरांत करू ना हां तेनी त्याची स्विच तेनी काही म्हणू नाकात गो फाटल्यान सोडून स्विच गेला फाटल्यान मुसलडे जायचे तुमकां पुरा हां काय म्हणून आलो उपास केला की भक्तीच्यो करयो भक्तीचे करून कसल्यो मागणे उपास राज ताच्या पयले घाल सांगून आलो उपास एक दीस मात केलो उपास एक दीस केल्लो हां उपास येदाळा पुरा एकच दीस केल्लो की हां उपास खंयच्या दिसा बरो केल्लो ही म्हणा सिंधीचे बुधवारा मात्र ताच्या उपरांत करूंक उरतो ना ना केला ताच्या उपरांत करूंक उरतो ना केला किती शुक्रार गेले हां काही थोड्यांनी त्या दीस मात केला थोड्यांनी त्या दिसी करू ना कळ्ळें गे त्या दिसी करू ना मागीर मास्ती आमची सोडल्या सोडला हां सोडला थोड्यांनी सोडल्या आता ती जेवल्या उपरांत सोडून सोडल्या सकाळी मुसळ ना मासत गावना हां सकाळी जेवल्या उपरांत सोडून सोडल्या 40 days सोडला सोडना ओके मागीर भक्तीच्यो करण्यो कसल्यो केल्यात दुसऱ्यांच्या माडाचे पोटल्या नारलीसून हाडल्यात हां रांच्या घर पिडेस्तांची भेट केल्या पिडेस्तान ऑपरेशन केलां पिडेस्तांची पिडेस्तांचें ऑपरेशन केलां हां पिडेस्तांची भेट केल्या मागीर कष्टांत आशिल्ल्यांक आदार दिला कश्टांत आशिल्ल्यांक आदार दिला हां गरजेवंतांक कुमाक केला बक्षिलां मागीर रंग दयाळाय दाखयल्या दयाळाय दाखयल्या मागीर कितल्यान गे कसल्यो करण्यो केल्यात खरें रांदलां गी खरेंच म्हणून सांगून रांदेस रावल्यात रांदला घरचीं कामां करूंक जाय जाल्लीं कामां केल्यांत गी केल्यांत हां केल्यांत दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वावुरल्यात गी वावरल्या ते भक्तीच्यो त्यो करण्यो समजलें आतां करिश्मा कांय रांदिनातल्यार वडणी म्हणून वत न्हिदल्या जाताय आतां करिश्मा सकाळ जाल्यार कांय आनातल्यार बसा म्हणून सांगून रेती रेगत गेल्या जाताय ना जायना त्यो करण्यो करीची पुरो इतलें पुरा कर ना तर खंय पावल्या आमी खंय पावल्या आलंगारी करची खंय पावल्या एकले म्हणटा आलंगारी करचे पावल्या आतां हांगा उपरांत खंय येचें घरा येचें घरांतून बरोवं रामाच्या इतर मिसा येवचें मी परतून पाटी येवचें मागीर निमाणे ब्रेस्तार येवचें परतून मागीर शुक्रार येवचें मागीर शनिवार येवचें मागीर घरा वचून जेवचें घटणीचें पास्क जालें तशें जालें गी कांय इल्ली बदलावण जाल्या गी जाल्या म्हाका कांय दिसना जाल्ली जाल्या म्हणटात हां खंय बदलावण जाल्या की जाल्या संतोष पावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जावं ना जाल्यार आणखी अवकाश आसा आज 500 शुक्रार परवा निमाणो शुक्रार न्ही आणखी अवकाश आसा पूण जायते बदलावण जाल्या तुमचें तें जायते भक्त सडल्या बाबार्थ सडला भरोस सडला जायतें बरेंपण पॉझिटीव सकारात्मक चिंता पळयला जायते बदलावण जाल्या ती आमकां एकच पटी दिसना न्ही गे
होय की नाही? होय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पळ्या थोडी जागरणाची राती आयिल्ली बोर जागरणाची राती थोडी दावारा मुसर आयिल्ली सकाळी मुसर रावल्यान बदला वडणे गे होय. होय की नाही? होय. थोडी धाकटी भुरगी आयिल्ली सगळी रात जागी रावल्यान ती म्हणाली फादर न्हीद येता न्हिदता म्हणून न्हिदूच येऊ ना गे सकाळी मुसर न्हिदोंगूच ना बदला वडणे गिरी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण ती दग आसा जाल्यार हांगासर नव्यानं घेवचें देवाचें उतर आयकून आराधन करचें बदला वडणे गे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बदलावण जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बदलावण जाता पूण एकच पटी जाता ना एकच पटी जाता पूण बदलचे आमी बदलचे बदलोवचे प्रयत्न करीचे आमी बदलोवचे प्रयत्न थोडे पटी घाल जाता म्हळ्यार आमी प्रयत्न करना सिंजेच्या बुधवारा आमी येता गोबराच्या बुधवारा येता सकट येतात न्ही देखून आमी येवचें नातल्या घरा जोर करतात न्ही देखून येवचें नातल्या तो पळयता आनी ही पळयता म्हणून येवचें मागीर कालें करचें हांगासर सक्कट उठोन येता हांव उठोन येवचें खंय माथ्यार गोबर घालून कळ्ळें मागीर ते येवसन दिमी घालतना बाबडचो आतां जेवताना पेजेन पडल्यार वो आमचो आलांगार स्वता फादरा बायला माथ्यार अर्थ घालता पयले जे हांगा कुपाल कुरीस घातलेले माथ्यार अर्थ तो बाग घालतना च्यान दी पडटा जेवणान दी पडटा पडोवन दी पडो जेवण तर घालचें हांवें कळ्ळें कित्याक म्हण इल्लेशें कळचें न्ही गोबर घाला म्हणून वय गे न्ही आं नातल्यार गाम आयलो तोंड बसलें पुरो गेलें कांय उरना हें सांजेर म्हणून उरता की ना उरता की ना उरता पळया माथ्यान दिल्लो उरता दुसरे दिसा केस उकयतना जंटा हांगा पुरा घट्ट जाल्लें कळटा न्ही गे मागीर पाद्र्या पुरपुरून पुरपुरून सोडोनचें बाय पाद्र्या नातल्यार ती घट्ट जाता पात्रां बरी तूं गोबर सुकोवन गोताय तुमकां गोत्तू ना न्ही गे तुमी केस तुकयना जाल्यार घाल घालचें तशें पूण कालां करता थोडीं येतात म्हळ्यार सक्कडी उठोन येता येवचें गोबर घालचो मागीर घाला गेल्या उपरांत खरेंच माती तेच म्हणनातली आसात खरें मागणें म्हणनातली आसात खरेंच मानी तेच मनातले आसात मागणे मनातले आसात न्ही पळय अडे सत सांगता ते हां खरेंच मान ती उपास रावनातली आसात उपास रावनातली आसात की ना शुक्राराचे मास करतली आसात मासली करतली आसात वय की ती जातात काल करचे हां कितें दीस जितू रावनातली आसात मागीर तांकां मागलें मेळचें म्हळ्यार खंय मेळचें भक्तीची करण्यो नात मागण्याचें जिवीत ना दान धर्म ना तर खंय बरेंपण मेळचें खंय जिविताचें परिवर्तन जावचें पळया तुवें भक्तीच्यो करण्यो बऱ्यो करून आदारल्यो जाल्यार दिसपट्टे मागणें भावार्थान आमी तें आचरण केलें जाल्यार म्हणचें न्ही मागणें म्हणचें दुसरें भावार्थान आचरण करचें दुसरें न्ही हांवें जागरणाच्या राती शर्मोन दिलो आयकलां न्ही मागणें म्हणचें कशें गोता न्ही मागण्या विशयान आयकोन हां तशें म्हळ्यार जायना हांवें तें कशें सांगलां म्हळ्यार कशें म्हणचें मागणें जिवीत कशें जायचें तशें तुमी मागणें म्हणलें जाल्यार ताका अर्थ आसा तें मागणें फळादीक जाता दुसरें काही लोक उपास करीचे उपास दिसपट्टे आमच्या जिवितांत उपास काही इल्लोसो करीचे आनी उपास केलो जाल्यार ह्या मागणे आनी उपास सांगाता मेळोन आणकी चड बळ जोडूंक शकता आणकी चड बेसांवां जोडूंक शकता वय आतां थोडे दराणी करचे आसात दराणी करचे महात्मा गांधीन उपवासा सत्याग्रह केले न्ही गे पण 2 संगती आसल्यो काले एक उपास आनी मागणे 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 ब्रिटिशा लागीं मागचें तुमी सोडनासा एक उपास आनी एक कोणा लागीं ब्रिटिश मागणे उपास मागणे थोडे करतात अन्ना घाले सत्याग्रह चळवळी करतात न्ही गे कांय उदा कांय नात सरकारा लागीं डिमांड करता मागता सरकारा लागीं मागतात आमकां कितें जायचें न्याय जायचे आनी तुवें उपास केलो न्याय मागलो उपास केलो सरकार कितें जाता मोवळटा आनी तुका मागलेले ब्रिटीश मोवळ्ळे आनी मागलेले दिले वय की न्ही हां
पळय देखून मागण्याक आनी उपवासाक एक सकत आसा बळ आसा कळ्ळें देखून उपास करून मागता येतेच ना जागरण करून मागता येतेच ना त्या मागण्याक चड बळ आसा हें मागणें करूंक शकता आमी तिसऱ्यान कळ्ळें तिसरे कसो भक्तीचे करणे कसल्यो दान धर्म कितले अवकाश आसात न्ही की होय की आयताराचे इस्मॉल घालचे अवकाश आसा की ना घालता मागीर थोडी घालतात थोडी घालूंक गुर्त घालनात डब्बो पळयतात पास करतात घालूंक गुर्त घालनात समजलें आमकां ल्हान आसतना आमकां घरा कांय नासलें पिकणां गरे तेंत कणगेची पाळां उकडलीं तिंत गांवची नातल्यार पणसाच्या आपोळ थोडे करताले आमकां इस्कॉलान एक डब्बो दिताले डब्बो करता न्ही मिसां वयतार दितात पळय तसलो तसले डब्यान पयशे घालूंक सिस्टाडे आसतालो तो डब्बो आमकां दिताली नांव बरोवन आनी आमी पयशे घालचे चॉकलेटां मेळ्ळे खावंक मेळ्ळ्यार तांदूळ घालचे चुक्की हाडूंक मेळ्ळ्यार तांदूळ घालचे मिठाई हाडूंक मेळ्ळ्यार तांदूळ घालचे भरून जातालो बॉक्स तेन्ना कितले पयशे 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 4 आणे 8 आणे फक्त पैसे 1 रुपया अप्रूप व्हडली पवली 1 रुपयाची मटून करून दिताल्या आमी काही नातल्या तांदूळ घालताल्या ती एक पळया एक उदार मनाची करणी पळया कितले अवकाश आसात करिज्माच्या काळार मस्त अवकाश आसात दान धर्म करचें रेतीरेक जावं दी मागण्याक जावं दी जागरणाची राती जावं आनी कितें दुबळ्यांक वखदाक जावं दी अवकाश आसा उदार मनान देवान आमकां दिलां सगळें दिजें म्हणना पुसून दिजें म्हणना न्ही गे पुसून दिजें म्हणना आसलेल्यांतलें इल्लेशें दिल्ल्यांत आमकां कांय उणें जायना कितें जाता आमकां आनकी बरोवन मेळटा पळया एक व्हडचें तळें आसा जाल्यार त्या तळ्याचें उदक व्हडचें तळें आसा जाल्यार त्या व्हडचें तळ्याचें उदक कशें आसता इतोड आसता कित्याक म्हळ्यार गेल्ले बरीत दुसरें येता तर उदक वळना जाल्यार असलें बरीत आसल्या कारणान जाता तें मेळ्ळें जाता ताका शेळो म्हणटा तें 5वें जाता मेळो जाता तें देखून आमचे लागीं आमच्या पतयेंत इल्लें आसूं चड आसूं ती तांतले गेल्यार मात्र येवन दुसरें पडटा कोण भरता तातूंत देव भरता खंयच्या ना खंयच्या रितीन भरता देखून जेजो म्हणटा उदार मनान दिता तो देवाक मोग आसूं ताच्या पोत्यांत हालोवन दोलोवन भरून चिपून दितले म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडे तशें करिनात आनी करिज्माचे काळ कशें आखेर जालें म्हणना आमचें जिवीत मात तशेंच उरलां कित्याक बदलावण जावं ना कांय थोड्यांचें बदलावण जालां कित्याक तांणी स्पंदन केलां देखून बदलावण जालां देखून एक बोर दोळयता पी आमी काकूळ तुमची कर समया म्हणलें मागा काकूत मुझी कर देवा पटल्या थोडे ते बतावन आमी सुकलेल्या पातकांची दूख धरया फवते मागणी आमी करूंक ना फवतो उपास आमी करूंक ना फवते दान धर्म करूं नातले पश्चाताप भोवया दूख धरया काकूळ तुमची कर देवा काकूत मुझी कर देवा काकुती सोतो सागो अपराध मुझे पुसून काढ अपराध मुझे दोन काढणी तर माका कर हिमा प्रासड दोवक मग बाबडीनो क्रिस्माच्या काळाचे जायते दीस काबार जाले फकत एक हप्तो उरला निमाणे शुक्राराक जायतो अवकाश आमी उगडायला परिवर्तन जावंक सोमेची बेसांवां सोडूंक जायतो अवकाश उगडायला आनी थोडे दीस उरल्यात उगडयल्यात काळा खातीर पश्चाताप पावया दूख धरया आनी थोडे दीस आसले परिवर्तन जावची कृपा मागया काकूळ तुमची कर देवा काकूत मुझी कर देवा काकूळ तू सगो काकुती सोतो सागो अपराध मुझे दोन काळ नितळ म्हाका ख अपराध मुझे दोन काढणी
पितळ माका हिमा प्रासड दवका हिमा प्रासळ दव काकुत म्हजी कर देवा काकुत मोजी कर काकुतीचो सुसागो काकुती सोतू सागो अपराध म्हजी पुसून काडे अपराध मुझे दूर पितळ माका कर पितळ माका हिमा प्रासड दवका हिमा प्रासळ दव हिमा प्रासड दवकर हिमा प्रासळ दव हिमा प्रासड दवका हिमा प्रासळ दव उभी रावया आम्ही मंगळ बाबणी उभी रावया आमच्या तरत्याचे दवरया सम्या पडया आमचे समर्पण करया हे वक्ता सगळे आमचे जिविताचे समर्पण सगळे आमचे कष्ट कन दुःख समयाक समर्पिया तुमच्या काळजांत आसात ती दूख तुमच्या काळजांत आसात ते अत्रेक सम्याक समर्पिया जागमुरो तुमच्या कुटुंबात ना समाधान आसा तुमच्या कुटुंबांत थंयसर प्राय भरलेलीं भुरगीं आसा सैरीक जावना तुमच्या कुटुंबांत थंयसर शिकप जाल्लीं भुरगीं आसात बरें काम ना तुमच्या कुटुंबांत परगांवां गेल्लीं भुरगीं आसात विजिटींग विजाचेर बरें काम तांकां मेळोना बरी विजा मेळोना परगांवांत तुमचीं भुरगीं आसात PR परमनंट रेसिडेन्सीक कॅनडांत तशें ऑस्ट्रेलियांत अमेरिकांत UK आनी बरो ट्राय करते आसात तांकां ती फळो जावना तांचे बसत मागा तशेंच तुमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसा तांचे बरे भलायके पासत मागा तुमच्या कश्ट नश्टांक तुमचें कुटुंब वळख जालां रिणाच्या भरांत तें आसा रिणाच्या फोंडांत तें आसा अर्द्यार उरलेलीं कामां आसात संपूर्ण जावचे पासत मागा तुम्ही मागा काळजांत मागा बरोवशान मागा आमचो बरोवसो आमकां निराशी करिना बेसायदाच्या तळा लागीं असर केलो जेजू आमच्या जिवितांत ते आतां असर करता आमची सगळी मागणी उबार परगांवांत असलेल्या सर्व भाव भयणी खातीर इराणांत इस्रायलांत अमेरिकांत असलेल्या सर्व भाव भयणी खातीर तशेंच परगांवांत गल्फांत असलेल्या समेस्त भाव भयणी खातीर त्या राष्ट्रां खातीर राष्ट्राच्या मुखेल्यां खातीर थंयसर राज्य संदन जावं दी झूज रावों दी आनी सगळे बरेपण परत उंचोवन दी म्हणून मागया सगळे समर्पी आमी मागे विशेष करून ह्या संदर्भार आमच्या भूमी खातीर पृथ्वी खातीर मागया भिरंकूळ थक कठीण तग आसा ह्या दिसांनी भिरंकूळ तग आसा दनपाराच्या भायर येवंक जायना तसली परेगात समयाची कृपा मागया बरो पावस येवं दी भंय थंड जावं दी प्रत्येक सगळे उदक फावो जावं दी जानवरांक सुकण्या संवसांक सगळ्या प्राणयांक सगळ्या जिवियांक मनशा कुळाक कृषी बेळ्याक हो ते उदक फावो जायशे मागा समी काकुळदार आमकां आपडताय बघता तुमचे कूड समर्पिया कुडींतली सगळी दूख समर्पिया पिडा शिड्या समर्पिया तुमचे सगळे थंयसर दूख आसा खंयसर पिडा आसा खंयसर तुमच्या मतीक नासमाधान आसा टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा भें आसा भिरांत आसा आकलांत आसा न्हीद पडना खावचें आसा सगळे समया समर्पिया गुण करचो समी तुमचे आतां आपडता आनी गुण करता ह्या संदर्भार बेसायदा ते तळ लागीं आकुलेल्या ताच्या मनशाक 38 वर्सां जावन कश्ट दिल्या मनशाक गुण केलो स्वामी आज तुमकां आपडता आनी गुण करता ताची कृपा ताची गुण करची सगळं तुमच्या बद्दल वळयता तो आपडता समया लागीं समया म्हाका आपडाने बरो जातलो आपडचेसो आनी बरो जातलो आकुलेल्या आतांच्या मनशाक तुवें आपडलें आनी बरो केलें तशें म्हाका आपड समया हांव बरो जातलो म्हजें घराणें बरें जातलें आपड समया आपड म्हाका बचावी मेळटली म्हज्या घराक बचावी मेळटली घराण्या बचावी मेळटली मागा आनी खंडीत समी तुमकां दितलो हातू बारा समया कुशीन हातू बारा हांव मागता तें मागा समया जेजो आमच्या वयसा आमच्या सुडवंदरा आमच्या वयसा आमी तुका अर्गां दिता आमची मागणी ऐकताय आमकां बेसवांनी भरताय मागलेले फोव करताय आमकां आपडताय आमकां गुण करताय देखून आमी तुका अर्गां दिता जेजू समया आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक 38 वर्सां थावन कश्ट नासल्या आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक तुवें आपडलोय तुवें गुण केलोय बेसायद त्या तळ्यांत ते उदक आपडोंक तुका फावो केलें तुवें ताका फावो केलें तुवें ताका आपडलोय गुण केलें समया जेजू जायते वर्सां थावन हांव ही कश्ट नासा म्हज्या घराणें कश्ट नासा म्हजे घरी कश्ट नासता म्हज्या घरी कश्ट नासा म्हज्या घरांतली भाव भयणी कश्ट नासात हांव ही कश्ट नासा समया जेजू म्हजेर दया दाखय आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू
आनी हांव गुण जातलो आपट जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपट जेजो आनी हांव बरो जातलो आपट जेजो आनी हांव बरो जातलो आपट जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपट जेजो आनी हांव गुण जातलो हालेलुया 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 हातो बरा हालेलुया 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 उला मारा निरंतर उला मारा समेची काक बोलतो बघा उला मारा हालेलुया 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 उला मारा ओढल्या ताळ्यान हा ओढल्या ताळ्यान तुमचे गायी पिकयता समी आवगता तुमचे गायी पिकयता तुमचे पिडा गुण करता तुमकां आपडता आकोडलेल्या आतांच्या मनशांक आपडलेलो जेजो तुमकां आपडता वेसायदाच्या तळ्या लागीं हसरी केलो जेजो आतां ह्या हांगासर आशीर्वाद करता हसरी करता ऑनलायनीर हांगासर ह्या वखता हातूबार मागतात तुमकां समी आपडता तुमचे गायी पिकयता तुमकां गुण करता सुडका दिता सडवण दिता सुडका मागा सुडका देवन येऊन दे सडवण सगळ्यांक कोण हातोबार मागता या वखता समेची गुण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळता जेजो तुझी गुण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळाय तुझे पवित्र रक्तान ताका दोन्ही तळ कर तुझ्या नावान ताका बरी कर तुझ्या नावान ताका आशीर्वाद दी तुझ्या नावान ताका गुण कर आपड गुण कर टच heal us Lord heal us touch hallelujah shadala bala landala lai hala shamala kabala landala lai hala kajabala shadala bala landala lai hala shadala bala landala lai hala hallelujah तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या नव्या जिवन तुझे रग तुझे धुन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्यात्म्यातान वागे तुझे रग सोम्या पात धुन ते करता नितळ निर्मळ म्हाका करता आमोली ते रग सोम्या मुझे सार आमोली ते रग सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रग सोम्या मुझे सेना पोवी तुझे रग सोम्या मुझे सेना hallelujah hala shadala bala hala yesu सगळ्या तुझ्या कृपा तुझी सुडका वळय आशीर्वाद दे जेजो आमच्या तकलेचे दवर या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या मुझे देवाने मुझे कुडीन थे मुझे आत्म्यान थे मुझे कुटुंबान थे मुझे घरान थे मुझे कष्टान थे मुझे दुकान थे मुझे पीडेन थे हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के कठाई दिवं के बळ दिवं के समाधान दिवं के भलायकी दिवं के
देण्याने भरून के फळाने नेटवून के ये पवित्र आत्म्या 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 थकलेच्या हातावर निरंतर मागा हे मागा मागा पवित्र आत्म्याची कृपा मागा पवित्र आत्म्याची सकत मागा पवित्र आत्म्याची देणी मागा पवित्र आत्म्याची सुडका सोडवण भलायकी मागा मागा हालेलुया 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 ओला मारा तकलेच्या हातावर ओला मारा पवित्र आत्मा तुमच्या शिराने तुमच्या कुडीत तुमच्या रक्तात रक्ताच्या गणागणात आपली सकत वाढयता सर वाईट सकत घडी सका तुमच्या तान पैसे तावून येता पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर एकूण सगळे भक्तींच्या बेसावांवर त्यांच्या मुखल्यावर वाढ काही त्यांच्या फाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बघल्यावर संगाती त्यांच्या मित्रावर भलायकी सुंदर समाधान होव कर त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वादावर बेसावाने बोर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेच्या हातावर या पवित्र आत्म्याचे गीत गाऊया पवित्र आत्म्याची कृपा माग्या देवा माग्या तुझ्या सरीक पवित्र आत्म्या तुझे सरी माका येऊंदी सम्या तुझे सरींतले येऊंदी सोम्या तुझे सरी येऊंदी सोम्या येऊमा कधी पियमा कधी जीवमा कधी हालेलुया हालेलुया हात उभार हालेलुया 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 निष्ठात उभार्या हरगान जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो सगळ्या काळ जाऊन येता म्हटलं 1 घंट्यात तुझी कृपा आमच्याशी वळशी केल्या कधी तुझ्या बेसावाने आमकां भरलेल्या कशें कशें आकुलेल्या आतांच्या मनशां आपण गुण केलं त्यास आपण आमकां आपण गुण केल्ल्यापासून तुका आमी हरगान दिता हरगान जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो शदल बल 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 अंदल या हला 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 हरगा 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 ओगला हरगा आराधन शललाई हालेलुया 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 निष्ठात बरी निष्ठ सगळी निष्ठात बरा निष्ठात बरी देवान आमकां पुरपेच्या दिल्यात बरा समी सन्मुख आमकां जालो द्या 2 ताळयो प्रेज द लॉर्ड जरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समी आशीर्वाद घेऊन गावी गीत ये देवडा सक्रामेंता ये देवडा सक्रामेंता सस्तांगमन करूया पूर्वेला प्रार्थुया येशू मी जो क्रिस्ता तुझ्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझं उगडास तुवें आमकां फोव केलंय तुझ्या पवित्र रक्ताच्या कुडीक आनी माना रक्ता फोव तो मान दिवंक आमकां तूं फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजेर अखंड विश्वास दवर कशें आकुळलेल्या आतांच्या मनशान तुजे लागीं विश्वास दवरलो भावर्थ दवरलो भरवसो दवरून तुजे लागीं तूं आयलो त्याच मापान आमी तसलो भावार्थ दवरून तुजे लागीं येवंक तुजी सुडका सोडवण जोडूंक सदांच आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जोची येताना राजवड चलयताय ससनाच्या ससना
संधी जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाओ सुमे विरवियासा अतुबान संधी जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा संधी जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा संधी जाऊं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा संधी जाऊं सुमेचे नाव हालेलुया 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 हालेलुया. भक्ती नाराधन वाटीला जल्ल्या अभिनंदन मिसा गायतीचं आयल्या बली भेटो टेम्पलांत तुझ्या बाबा दरबाराच्या लावा फोडा सोनी वर्णिता तुका रायास संस्राता बापोय आमकां मोगान पोसो भरपूर काकू दाखोसो वेची शेळ्या पोर्त वेंगेन घेवसो सर्वां करपेन भरसो मगळ भाव भयणीनो बाळू जेजूच्या भक्ती गाणो तुमकां समेस्तांक ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुणतळाक मोगसो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी ह्या संदर्भार मागया हेच्या दिसा प्रत्येक दिसा पासून मिसाचें बलिदान भेटयता डेरिक लोबो हॉस्पेट जल्मा दिसा अर्ग जावन मीस भेटयता नवीन डिसिल्वा नित्याधर वडो अर्ग जावन मीस भेटयतात जेरी मोंतेरो असुमसा वडो सैमन डिसोजा पालडका शांती डिकुना आनेगुड्डे तांच्या ते पासून बसून आमी मागया प्रत्येक ते पासून मीस भेटयतात रोहित आनी असुमता मुंबई रुफिना कॅस्टेलिनो आनी डोडी जसिंता रोड्रिगेस संपिके तांच्या एरिया बसून आमी मागया अर्ग जावन मीस भेटयतात प्रिमा डोना वेगस पलडका अलेक्स एवलिन डिमेल्लो रुसाई वडो विन्सेंट मोरासनी कुटाम मुडबिद्री
सिस्टर हेलेन मोरास भद्रावती तांचे एरिया बसोत विशेष करून हे संदर्भात मागया प्रत्येक साव पसून मिस बेटेता निकोलस कास्टिलिनो मुंबई तांचे एरिया बसोत मागता आसतना देवातीन जोसेफ आनी कार्मिन मिनेजेस हांचे आत्म्या मिजता एलिझा रेगो रुजाई वडो हे सर्व एरिया बसोत मागया आमी समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसला तांचो उडास काडून तांचे बसोत आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. जीवन जेजू ख्रिस्त तुई पोमगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आणि मोगाळ भक्तिकानो या शुक्रार दिसा एक कुटुंब सावन पवित्र एवक्रिस्त्या मेजा भोंवती बाळोगजेच्या पुणशेताक आमी हांगासर आयल्या. आराधना मारीपात या मिसेच्या बलिदाना मारीपात नवीनाक प्रत्येक सावन आमकां बरेपण केल्ल्या उपकारा अर्घां दिवंक आमी हांगा सांगाता जमल्या. बाळोग जेजूच्या मरीपात सबार त्या सबार बेसावा आमच्या कुटुंबाक वैयक्तीक रितीन आमकां हांगासर लाभल्या. तुज्या कृपे शेवरू सदांनीच बाळोग जेजू आम्हा सर्वांक दिवन आसा. आमची कुटुंबां भावार्थान आनी परवशांची मागण्या कुटुंबां सावन रुपीत करूंक आज प्रत्येक थरान हे बाळोग जेजू कडेन आमी मागया. आमचे वाडे उर्बेवन सावन आनी एकवटे रितीन आमचे समाज बांदून हाडूंक आनी सगळे फिरगस कुटुंब सांगत आस हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक माये मोगाचें प्रतिरूप जावन रुपीत करूंक ह्या पवित्र मिसेच्या बलिदानी आमी मागया. दोळे आमचे दंप्या दोळे आमी मावून रावया. आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करया आनी नितळकाळ सान हे पवित्र मिसेचें बलिदान आमी भेटोवया. हांव पातकी सरपुद्विदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बबड अपराध. ह्या पासून बघेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रात देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोम्या काकूट सोम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोम्या काकूट सोम्या काकूट. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोवपवेत नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवांत तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितान ताजी गोडसाण चाकोवन तो दोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण बत्ती जोडून आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दीव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वसप. कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडोन काय
म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बलून पासान पडटल्यो, आमी ताजेर जैत व्हरतेल्यांव आनी ताजें बारीकपण घेतेल्यांव. पूण एक बळवंत विरा सारको सरेस्पोर म्हजी सोवें आसा, देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुपळ जावचे नात. तांची ससणीक लज केदींच विसरोन वेचिना. दळबरांच्या सरेस्पोरा, तूं नितिवतांची तपासणी करताय, काळजा मना तूं पारखिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय ते बारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सरेस्पोराक गायन करा, सरेस्पोराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नसत्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतर. देवाचे वडोदकार. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोरा हांवें भुलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोरा हांवें भुलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्पोरा, तूंच म्हजें बोळ. सर्वेस्पोरूस म्हजें खडा, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडबोंद. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोरा हांवें भुलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवूस हांवें आसो सोदून वेचें कळप, तोच म्हजें डाल, म्हज्या संरक्षणाचें शीम आनी म्हज्या पद्दतीचें कोटे. ताका जावं मान आनी महिमा, कित्या हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोरा हांवें भुलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पोरा हांवें भुलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुझी उतरां सौम्या हो तुमारी छिवी, सासणी छेवे दितात ती उतरां आसा तुझे लागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. जुवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसुम्या. तवळू जुदेवानी जेजूक पात्रोंक म्हणून परच्यान पातोर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाच्या पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्याय कामां पासत तुमी म्हाका पात्रोंक सोदतात. जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर हांवें तुका पात्रयना,
पूण तूं करताय ती देवनिंद्या पासून तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलीं आसात की नात? जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्या देव म्हूण आपयल्ल्यान पवित्र पुस्तकाचें उतर केदीस मागूंक नजो तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हूण म्हणलें देखून आनी देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमान दिनात, पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात. तरी हांव करतां तें पण सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्याच आनी हें तुमच्या मनान चड आनी चड रिगतालें. तितल्या जुदेव ताका परच्यान धरूंक सोदूं लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो चुकोवन गेलो. तो परच्यान यर्दान उतरून जुवांव आदी स्थान दिवन आसल्या त्या सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सशी आयलो. ते म्हणाले, जुवान कसलेंच असर्या केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुवान सांगलें सकडी सत जालें. अशें थंय सबास जाण ताका सतमारूंक पावले. देवाचे पूत वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळो जेजूच्या भक्तिकानो, थोड्या तेंपा आदी एक तरणाटो काजरी भोव बेसाऱ्यान म्हजे लागीं आयलो कावन्सिलिंगाक म्हणून. अशीच मागणे मागच्याक तो आयलो. तो येवन गडगड्यां रडो लागलो आनी म्हणालो, फादर हांव बऱ्यान आसलो, म्हजें बिजनेस बऱ्यान चलतालें, कुटुंबांती घरांती बऱ्यान हांव आसलो, म्हजी बरी अपुरब्याची बायली आसली, दोगां अपुरब्याची भुरगीं आसलीं, भारी संतोशान हांव आसलें. हांव आतां म्हाका लगभग 50 वर्सां जातात. पूण कालिंगी गुर्तू ना फादर, हांवें कोणाक वायट करूं ना, कोणाक न्याय करूं ना, बऱ्यांतलें बरी जिवीत हांव जियेलां. म्हज्या बायलेक बऱ्यान पडयलां, भुरग्यांक बऱ्यान पडयलां. पूण म्हजें थंय जाल्ली अभिवृद्धी, हांवें केल्लें बरेंपण, हांवें आनी म्हज्या बायलेन आसलें संतोशान आसलें, म्हजीं भुरगीं, म्हजें घराणें अपुरब्यान आसलें, कोणाकी पळोवंक जावना जायचें, कोणाकी मोसोर जालो जायचें. देखून थोड्यांनी म्हजे विरोध पितूरी केली. म्हज्या बिजनेसांत आडपाय दिले, म्हाका रिणाच्या घासांत घालो, म्हजें जायते बिजनेस लॉस जालें. ह्या वरवीं म्हज्या आनी बायले मदें इल्लीशी घुसपट गुंदळ जाली, काटीपिटी जालें. टेन्शनार हांवें म्हज्या बायले 2 थपडां मारलीं, तेरागार जालें. ताणें म्हजे विरोध पुलीस कंप्लेंट केलें. उपरांत कुळारा गेलें, म्हाका डायवोर्स नोटीस धाडलो, भुरग्यांक हाडून चलतें रावलें. सगळें निसंतान जालें. 3 पुटी जुगात करया म्हूण गेलो, पूण कसलेगी संगत अडकळ जाली
म्हाका करूंक सांगू ना. तुमच्या ऑनलायनीन मिस आयकलें, तुमचे नंबर पळयलें, कॉल केलें, तुमचे लागीं आयलां. हांव फाटली जिवितां वयता फादर, कितलो बरो आसलो, कितलें म्हजें घर संतोशान आसलें, म्हजी बायल कितलो म्हजो मोग करताली, म्हजी भुरगीं कितलें बरीं म्हज्यान आसलीं, म्हजें बिझनेस बरें चलतालें. आतां हांव वाटेर पडलां, म्हाका म्हजी म्हणली कोणूच नात. अशें सांगून तो मस्तो रडा लागलो. आनी तो म्हणालो, म्हाका कित्याक अशें घडलें फादर, हांवें कोणायक वायट करूं ना, देवाचें देवाक दिवचें प्रयत्न हांवें केलां, मागण्या दिसूंक ना, मिसां दिसूंक ना, म्हाका कित्याक अशें घडलें, म्हाका काल म्हणचें समजोना. हांवें जोब पत्रेकाची जाप दिली. जोब पत्रेकान कांय वायट करूं ना, पूण ताका असलेंच सगळें बळगूंक मेळ्ळें. तो म्हणालो, तें समा फादर, थंय ओपता पाती येता, पूण देवान ताका तें पाटीन दिलें न्ही. देवान तें पाटीन दिलें, भुरगीं दिलीं, बायली दिली, सगळी संपत दिली, म्हाका कांय दिवना फादर. हांव एकसुरांत उरलां, बायल दाई वचोन गेल्या, परतून येवचें बरी ना, भुरगीं गेल्या, बिझनेस क्लोज जाला, परतून स्थापन करचें बरी ना. असले परीक तें पावलां फादर, कालें करचें. हांवें म्हणलें 3 पटी सुसायड करूंक गेलो हितून. सुसायड कित्याक करूं नाय, कित्याक करूं नाय ना फादर. कसली की संगत म्हाका आड येता, कसली की संगत म्हाका आड येता, देखून हांव फाटीं आयलो. हांवें म्हणलें, ती पवित्र आत्म्याची सकल सांग बरो, तूं आतां सुसायड करनाका, होगडयलें परतून तूं फाटीं घेतलोय, एका ना एका रुपान तूं फाटीं घेतलोय, एका ना रुपान त्यात मनशान ताणें फाटीं घेतलो म्हूण हांव सांगिना, पूण ताच्या की वर्त्या मापान तूं फाटीं घेतलोय, नातल्यार तुवें मरतो आसलोय म्हळें. तस्सो इल्लोसो बरवसो आसा फादर, तस्सो इल्लोसो बरवसो आसा म्हणालो. हांवें म्हणलें, तुजो बरवसो तुका निराशे करिना, तो बरवसो सांडिनाका, तो बरवसो सांडिनाका म्हणून त्या बरवशा विशयान ताका हांवें धैर्य दिलें. कांय मोतीक समाधान भोगलें ताका, कांय इल्लीशी दादूस काय लभली. तो गेलो आनी म्हणालो, आनी पुटी हांव येतां. आतां वचून लगभग 2 म्हयने जाले. मदीं एक फावटी ताणें फोन केल्लें, तितलेंच, ताच्या उपरांत खबर ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी अशें भोगता, हांवें कांय करूं ना, म्हाका कश्ट येतात, म्हाका नुकसान येता. हांवें कांय करूं ना, म्हाका ही कश्ट कित्याक. हेच्या पयले वचपाक आमी गेले हांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप पळया. जेरेमिया प्रवाद्याक देव विंचता पळया. जेरेमिया प्रवाद्याक देव विंचता पातकान पडलेल्या परचेक देवा सरशी हाडच्याक, इस्रायल परचेक देवा सरशी फाटीं हाडच्याक पळया. मरोन गेल्ल्या परचेक परत जीव दिवच्याक जेरेमिया प्रवाद्याक देवान विंचलें. आनी ह्या जेरेमिया प्रवाद्यान कितें केलें, देवाची वळख दिली, देवाची वळख दिली, देवाची वळख दिली. मात्र न्ही, लोकांक देवाची पाती परतून हाडचें काम केलें. एकामेका उजो लावचें काम ताणें करूं ना, एकामेका फूट हाडचें काम ताणें करूं ना, एकामेका अनितीन चला, अन्यान चला, एकामेकाची मासां खाया, एकामेकाचो जीव खाया म्हणून ताणें सांगूंक ना. ताणें फकत देव दयाळ, देव काकुलदार, तो बगसूंक तयार आसा. तुमची पातकेची निसंडा, देवाच्या उल्या फाळो दिया, देवाची खुशी करचे प्रयत्न करा, देवाच्या वाटेन चला म्हणून ताणें प्रवाद केलो. पूण अनितीच्या मनशांक, असताच्या मनशांक हें जालें ना. देवाच्या वाटेन चलोवंक खुशी वेली ना. देवसाराच्या वाटेन चलतल्या मनशान
देवाच्या वाटेन चला म्हणटल्या त्या मनशाक लगड काडच्या विशीं ताका केळकुळां करच्या विशीं ताका निंदा करच्या विशीं ताका तरातरांचे कश्ट दिवन ताका वळवळोवचे विशीं चिंतले शिवाय ताका सांगात दिलो ना. जेरेम्या प्रवाद्याक सांगात दिलो ना. देखून पळया तो म्हणटा सगळ्या वाठांनी आखांत, सगळ्या वाठांनी म्हाका आकांत. ह्या वाटेन वचो आकांत, ह्या वाटेन वचो आकांत, ह्या वाटेन वचो आकांत. कित्याक म्हजे दुस्मान म्हणटात ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. आनी तो म्हणटा म्हजे लागशिले इश्ट पर्यंत, म्हजे लागशिले इश्ट पर्यंत राखून आसात, हांव केदळां आदुळोन पडोन घडना म्हणून. देखून तुवें कोणाक पात येवंक जायना. तुजें बरें कोणी आशेना, तूं केदळां आदुळोन पडटाय म्हणून राखून आसात. घरांत ही तशेंच, घरांत ही सगळें समासा म्हणजे दिनाकात. कळ्ळें गे? हां, एक भाऊ आनी बरो वयर गेलो जाल्यार आनी एकलो राखून आसता. केदळां तो आदुळोन पडटलो, ताच्या की वयर हांव केदळां येतलो. एक भयण आनी एका भयणी वयर गेले जाल्यार ती तशेंच. सांगूं जायना. तुमकां अनुभव जाला जावंक पुरो, आसा जावंक पुरो घरांत कुटुंबांत. समजलें गे? हां, ह्या दिसांनी पळयता आमी एकाच वाटलेन जेवल्लीं, एकाच वाटलेंत जेवल्लीं, एकाच मांद्रेर न्हिदल्लीं, एकाच जलांत खेळल्लीं. कशें मुंग सरप्या बरोय आसात गोताय. एकल्याची एकल्याची मासां खावंक रेडी जाल्यान. कोर्ट केस, ती केस, ही केस म्हूण सांगून यब्बा. पळया आमचीच मनशां, आमचीच इश्टीन इश्ट, आमचीच म्हण लेखलेलीं. पळया भिरांकूळ डेंजर आसा जे, भिरांकूळ डेंजर आसता, जागृत आसा जे, कोणाकय पातयेवंक जायना. समजलें? देखून जागृत रावा. दूद आसलें धोय आसलें सगळें दूद न्ही, उडासतो राव. फिनेल आसूंक पुरो, फिनेल आसूंक पुरो, हां, बीबी आसूं दीक आसूंकय पुरो. समजलें गी? देखून हांव केदळां आदुळोन पडोन गाय म्हणून ते पळोवन राखून आसात सगळ्यांक. सगळ्यांक, धार्मिकांक, याजकांक आनी सगळ्या लायकांक इगतगत. आमचेत आसले थोडे फाटी आमकां फाटल्यान सुरी घालतले आसात. देखून पळया, देखून खोटे मनीस म्हणटात घडयेन तो बुलोवन पासान पडतलो. आमी ताका बुलयतले हांव, कोणा करना म्हणी बुलयतले हांव, आनी तो पासान पड अशें करतले हांव. घडयेन तो पासान पडतलो, आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव, आनी आमी ताचें फारीकपण घेतले हांव. पळया कसले कुसुडे मनीस. पळया सताच्या नितीच्या मनशाक कशें पास म्हणून शिरकोन पळया फारीकपण घेवचे मनीस कशें पास म्हणटात. पळया होय की न्ही? देखून आधुनीक संवसारांत जागृत आसा जे, आनी आधुनीक काळार आनीकय जागृत. कित्याक म्हळ्यार सामाजीक जालाताणाच्या ह्या न्ही सोशल मिडियाच्या वखदां जागृतकाय कितली सांबाळली तितली बरी. देखून पळया हें जेरेमिया प्रवाद्याक घडलेलें. जेरेमिया प्रवाद्याक, पूण जेरेमिया प्रवादी कितें म्हणटा? सर्वेस्पोर म्हजें सवय आसा. कोण आसा? सांगा व्हडल्यान. सर्वेस्पोर म्हजें सवय आसा. कशें आसा? एक बळवंत वीरा सारको, एक बळवंत सोजेरा सारको म्हजें सवय आसा. कोण आसा? हातांत कितें आसा? तलवार आसा. पळया म्हजें सांगात आसा. देखून सांव पावलो म्हणटा जेन्ना सुमी म्हज्या पक्षाक आसा म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा? जेन्ना सुमी म्हज्या पक्षाक आसा तेन्ना म्हज्या विरोध रावतलो. सांगा
जेन्ना सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तेन्ना म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा? कोण आसा? कोणीच ना. बड्या म्हजे विरोध पास मांडलेले सगळे लजेन बरतले, लजेन ते सुफळ जावचे नात. आनी तांची लज कितेंकच ती विसरून वची ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. देखून उडासतो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका घडयेक तुका लज मेळत, एका घडयेक तुका पासान पडसी, पण तूं वयर येतलोय, वयर येतलोय, गिदा बरी वयर येतलोय आनी सगळ्या गांवाक तूं प्रसार करतलोय हांव नितीवान, हांव सत्यवान. आनी त्या मनशाची लज सगळ्या जनांगांक आसतली. देखून पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार सुवार्थेन जेजून कितें केलें? जेजून कितें केलें? असताची कामां केलीं, असताची कामां केलीं, अनितीची कामां केलीं, जाप दिया ना. अन्यायाची कामां केलीं ना. ताणी कितें कामां केलीं? मोगाची कामां केलीं वय गी, सेवेची कामां केलीं वय गी, रडतेल्यांक बुजयलें वय गी, पिडेस्तांक गूण केले. पळया स्त्रियांचो, दादल्यांचो, सणून गेल्ल्यां सगळ्यांचो मोग केलो ताणें. हें पाडगी बरें. हें देवाचें काम गी, देवसराचें काम, देवाचें काम. देवाची कामां केलीं. देवाची कामां करतल्यांक कितें म्हणटात? देवाची भुरगीं म्हणटात. देवाचें काम करतल्यांक कितें म्हणटात? देवाची भुरगीं म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमी देवा बरी जाया, देवा बरी. कित्याक देव सर्व बरो तशें तुमी जायचे सर्व बरी. आनी बरी कामां देवातावन येता. देवातावन येवची ती बरी कामां करता तो मनीस कोणाचो भुरगो? देवाचो भुरगो, देवाचो पूत आनी देवाची दूज जाता. आनी जेजून म्हळ्यार तेंच हांव देवाचो पूत, कित्याक हांव बरी कामां करता. तातूंत देव निंदा खंय आयली? हे शास्त्री, हे फरिजीव, हे मातबारी आसात पळय, सुदैव मुखेली ते हे खोट्यापणान जियेतले, अनितीन अन्यायान जियेतले पळया. आनी देखून तांणी पास मांडलो. तांणी अन्याय केलो, तांणी पितुरी केली, हिकमोतेन जेजूक पास मांडलो आनी त्या पासान ताका घालो. ताणें कश्ट जाय, ताणें वळवळ जाय, ताणें नालिसायाचें मरण मरा जाय. हे घडये जेजूक सलोनी मेळ्ळी. हे घडयेक ताका वळवळ मेळ्ळे. हे घडये ताका लस मेळ्ळी. पण जाल्यार पळया तो जिवन तुटलो वय की न्ही. सर्व जनांगांक आपूण सास्तीक जिविताचें दार म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. आपूण देव म्हूण दाखोवन दिलें. आपूण जीव आनी जिवानपण म्हूण दाखोवन दिलें. आनी ह्या देवांक लज पडली की ना? खुर्सार मारलेल्यांक लज जाली की ना? अकमान जालो की ना? आजून पर्यंत ती लज तांच्या मुखा म्हळ्यार आसा. आसा ती केदींच काडून व्हरचें नात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिसपडटे आमच्या जिवितांत पण आमी बरें करया. बरें सांगा, बरें करया. बरें केल्ल्यांक मात्र वायट मेळचें उडासतोरांक. वायट केल्ल्यांक कितें आडाई इल्ली दोरी लांब आसता. देखून आमी वायट करचें न्ही. कितें करीचें आमी? बरें करीत जाय. जेजू कितें करूंक आमकां उलो दिता? बरें करूंक की वायट करूंक? एकलो म्हणटा म्हजे कडेन घेवन, फादर हांवें बरें केलें, बरें केलें, म्हाका कांय बरें जावना. आनी एकलो म्हणजे वायट करीत तें आसा, वायट करीत आसा, ताका बरें जातें आसा. देखून हांवें चिंतलां आनी मुखार वायटच करचें. तें चिंतप सारकें गी. हांवें म्हणलें तूं देवाचें उतरां काल जियेताय की उतरां काल जियेताय की जियेनाय? उतरां काल जियेता. तर देवाचें उतर माथेवाच्या वंदेलें कितें म्हणटा? म्हज्या पासो तुमकां कश्ट सोसूंक, तुमकां दगदणी भोगोवंक, तुमकां अकमान भोगोवंक मेळत जाल्यार तुमी संतोश पावा. मेळटाच ते मेळनातले मनीस नात. कोण पळय सतांत नितींत आनी मोगान जियेता, बरें करता, ताका वायट मेळटाच. संतोशान उल्हास पावा. कित्याक सर्गीच्या राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी आमकां आज कितें करूंक उलो दिता? कितें करूंक उलो दिता? बरें करूंक उलो दिता, सतांची उलो दिता, नितींची उलो दिता, बरेपणाची भुरगीं जावंक, देवाची भुरगीं जावंक आमकां आपणे दिता. देखून आमी अनितेची जायनसो. कितलेय कश्ट येवन दी, दगदणी येवन दीत, आमी सोम्याची जावया. कोणाची? आमी सोम्याची जावया. कितलेय कश्ट येवन दीत. म्हज्या घरांत तर म्हाका पास मांडूंक पळोवन दीत.
पूण हांव पासांत पडनातले बरी सोम्याची सकत मागया कुप्पा मागया कांय जायना थोडे फावटी आमकां नुकसान भोगोंक पुरो पळय तो आयिल्लो तरणाटो दादलो मनीस बेजारान आयिल्लो गेला बरोवशान गेला पूण हांव सांगता तसो बरोबर सोनी राशी जायना तशें तुमचो बरोबर सोनी राशी जावचो ना तुमी परत हांवें म्हणलें ताका परत तूं तुज्या पांयार उबो रावतलोय परत तुज्या पांयार उबो रावतलोय आनी सर्व तुका सलाम मारतलीं खंत करनाका वच म्हणलें आमी तशेंच जिवितांत कश्ट करता आयिल्ल्या वेळार निराशा भोगची न्ही निराशी जावचें न्ही बरोवशाची जावया सुम्या संगी उबे रावया सुम्या संगी मात्र सुम्या संगी उबो रावना जाल्यार आमच्या पांयांक बळ ना उडासतोरा सुमी आमचे सांगात आसल्यार मात आमच्या पांयांक बळ आमी घट्ट उबे रावता सुमी ना जाल्यार आमी लोकोंक लागता आमचे पांय थिरार आसनांत आमी खंय पडटा कळना देखून सोम्याक सांगसोनी सोम्या संगी रावचें प्रयत्न करया सुमी म्हज्या पक्षेक आसतना म्हज्या विरोध रावतलो कोणूच ना हांव बळवंत जातलो वीर जातलो जैतेवंत जातलो असली चिंतना मोतीन दवरनो सोम्याची कुशी करून जिवंक कस्ता नसतांत जैतेवंत जावंक सोम्याचो आदार करपा मागया एक घडी बोट दोळे धांपया ती सकत ह्या घडये देवाच्या उतरां मारिफात म्हजे तें देवान येवं दी म्हूण मागया आमेन उबी आमी रावया देव आमचो सर्गीचो बाप उदार मनाचो आनी कलत्या काळजाचो बरवशान बाबर्थान आनी मोगान जे कितें आमी मागता तें आमकां तो दिता तरी ह्या पवित्र वेळार आमी आडली आमची सर मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची तेसावां सोम्या मुखार आतां उबा रावया आमची जबाबदारी आसा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेलांनी याजक धार्मिकांनी बरा बवर्ती जिणेन जेजूची साक्षी जावन तांच्या पुरजेक मेलफांक्त जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक बाळूक जेजूच्या पांयांतळी आईला सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगे आनी जेजून दाखयल्ला वाटेन सोमकोंक कुमो कर म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर जिणयेन सदां तुज्या कुशेक काल्तीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सर दानींक सेवा भेटवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दराळ बेसांव दिवं तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचें जेवणाचें प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा आमची मागणी तूं स्विकार कर प्रत्येक सावन शांती खातीर आमी मागया आमचो राष्ट्र बाळोदीच्या पांयां आमी समर्पया आयच्या दिसा आमच्या राष्ट्रांत जावंक पुरो आमच्या देशांत जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांतले सर कश्ट तेन्ना सवां धैर्यान फूड करूंक ताजे जैत व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी ह्या दिशेन तुजे समज दवरली सर आमची मागणी दयेन मानून घे हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन जीवन मुझे सोमिया बोलते देने माका सोसा प्रिया पोइना जावे करे बलिदान
कीजिने मुझे नैना बेटो कशे बात कीजिने मुझे नैना बेटो कशे उदार काळे बापा विस्तार दया सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दया सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे माका संसारिया पयला जाणे करे बलिदान जेजू संगी बेटो पिता इलान काढी जेजू संगी बेटो पिता इलान काढी गोवा उनो दाका सुरू बदलून मासारता गोवा उनो दाका सुरू बदलून मासारता जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे माता संसारिया पयला सामने करे बलिदान म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व देवपा मानतसलें जामून मागत तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमा आमच्या नेक्या प्रसन्नतेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां गरीबणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताज्या नांवान आमी भेटयता थंय देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया ओयशामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजी महिमेची वकाणी आपल्या कुर्साच्या उतरावरच्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी पांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबारासो सर्वेस्पर सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुका
जय 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 उसर्गी तुकाचे सर्वेश्वराची नावी येता ताकाच उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुकाच बाबा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर तुझ्या पवित्रत्म्यान चढून हे दिनी पवित्र करून मागचाव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस म्हण सुसों वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची त्याचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सष्टणी कराराचें रगत पदकांचें बक्षणी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासो तें वरोचलें हे म्हज्या उगडासा करात पावडताचो गोड आमी परगट्या सुमया जेजू आमी हो बोंडो खाता आनी हे कासीन ते पियेता तितले पोटी तू वैभवान येसू आमी तुझे मरण परगटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सडवणची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तां पवित्र मेरेकचाय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास करी लिओ आमचो पापा पीटर पावल आमचो गोवडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्या देवाच्या माय संगती तिचो पती भगेवन जुसे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां मांडो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच वरवीं त्याच संगता त्याची जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना मगाळ भाव भयणीनो आमच्या सडवंदाची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परास वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी
सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशा अतिरिक्तीला आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पण तुज्या पवित्र सवेच्या बाबडताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे कोणा सांबाळ. तूं चियेत्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. दिमी आमी म्हणुया. देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका फोना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगार पकात जिबेर आमी सुंचो. सोम्यादिकां सर्गीचे पोषणात्मी झिणयेची दैवी किनाता कमोगान येतांची दे सोम्या देणे तुझे. सोम्यादिकां सर्गीचे पोषणात्मी झिणयेचे दैवी किनाता कमोगान येतांची दे सोम्या देणे तुझे. जीविता सोवून तुमकां हांव दिता. ससनी जीविता तुमकां हांव वापयता. जीविता सोवून तुमकां हांव दिता. ससनी जीविता तुमकां हांव वापयता. घेया खया आमर जया सेगीचे माना कांदादो सया. सोम्या दिकां सर्गीचे पोषणात्मी झिणयेचे दैवी किनाता कमोगान येतांचे ती सोम्या देणे तुझे.
तुमकां हांव दितां सेवेचो संदेश प्रसारूंक धाडटां मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दितां सेवेचो संदेश प्रसारूंक धाडटां घेया घेया सर्गी दया लाना बावडांक मोजा आदार जया सोम्याधिकार सर्गींचे पोषण जिणेचे दैवीक दाता आमकां मोगान एकठांवची ती सोम्या देणे तुजे प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवजिली. या तुझ्या मोगाचे येवजना पासून वो दिनवासपणाचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जीव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उसारून सरकार तुका नांव वाकाणू आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बशा मगळ भाव भणीनो भक्तिगानो तुमकां समेस्तांक बाळो जेजूच्या पुणतळाक मोगाचो स्वागत मागता. ऑनलायनीर हांगासर इमेसाचें बलिदान भेटोवन भक्तीपणां आचरण करतात त्या सर भक्तिकांक हांव अभिनंदन पडयतां. तुमकांय आमी अभिनंदन पडयतां. बाळो जेजूची भरपूर बेसांवां तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा हांगासर नव्यान मीस आसचें ना. कित्याक निमाणो शुक्रारा दिसा मिसानांत देखून सकाळीं 8 वरार परगट कुर्सावाट आसा भायर ग्रावंडांत. कोणाक मौन आसा तुमकां स्वागत आसा ह्या परगट कुर्सावाटेक येवंक 8 ते 9 वरां म्हणसर देखून तुमी ह्या कुर्सावाटेक येवंक उलो दिता. तशेंच ताच्या वयल्या शुक्रारा आनी हर एका शुक्राराच्या उपरांत सकाळीं 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मानाक मीस नव्यान पिडेस्तां खातीर मागणें पवित्र तेलाची मागणी आसा. मागीर 10:15 वरार दैवी काकुडसो तेर्स 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरां मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची परगटणी उपरांत नव्यान पिडेस्तां खातीर मागणें पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण अशें शुक्राराचें मागणें मुंदरसून आसा. म्हळ्यार संख्यान ह्या पुणतळाक येवंक आनी सुमयेचीं भरपूर बेसांवां जोडूंक तुमकां उलो दिता. भुरग्यांक एप्रील मेयांत रजा आसा. तुमी येतना भुरग्यांक आपोवन हाडा. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडयनाकात. आपूण हाडा. तुमी तांकां पब्बाक व्हरतात, क्लब्बाक व्हरतात, मॉलाक व्हरतात, बिचाक व्हरतात, भोंवंक व्हरतात. इगर्जेक येतना तांकां सुमया लागीं आपूण हाडा. हांगासर बसता भुरगीं आयल्यान तुमकां अभिनंदन. हे ना आपूण हाडा जायत गे हेंच्या शुक्रार. गूड. हे या एक उडास दवरा. पळय सुमी आमच्या पक्ष केदाळ आसता म्हळ्यार केदाळ आमी सुमया सांगात आसता. तेदाळ सुमी आमच्या सांगात आसा. देखून अवकाश मेळटाना होगडे नाकात. आनी एक गजाल मान तुमकां अशें नवें ना अशीं मिसां मेळची ना उडास दवरा. हे ह्या काळार तुमकां मेळना हय गे. फुडें मेळटा गे ना गुत्तू ना. मेळ्ळो अवकाश होगडे नाकात. होगडे नाकात. समजलें तुमकां.
मागीर मेळटा की नगोत ना आतां मेळ्ळां देवान फावो केलां तुमकां दर म्हणून तें घेवचो प्रयत्न करा मागीर मागल्यार थोडी वटी मेळचें ना उडास दवरा देखून देव दिताना नाका म्हण नाकात जाय म्हणा देखून तुमी येया सोमया लागीं बसा सोमया लागीं उलया देखून मोकल्या दिसांनी रजेच्या दिसांनी येया आमी मागया सगळ्यां खातीर मागया आनी खंडीत सगळ्यां खातीर मागतना आमकांय मेळटा देखून उडास दवरा देखून तुमकां सर्वांक वत्तायेचे मोगाच्या पोवणे हर एका शुक्रारा दिता ऑनलायनीर जायतीं जाणां नोवेन करतात मीस पेटयता आराधना करतात परगांवांत पुरो आसलीं तुमकांय आमी स्वागत म्हणटा तुमी आमच्या सांगाता मागण्यान मेळ्ळा तुमकां हांगा लंगारा घेवंक जायना जावंक पुरो तुमी कॅनडांत आसात अमेरिकांत आसात तुमी गल्फांत आसात तुमी मुंबयंत आसात बेंगलोरांत आसात तुमी भारताच्या इतर राज्यांनी आसात इतर देशांनी आसात सगळ्यांनी तुमी थंयसर आसात थंय जावन मागणें करा ह्या भक्तीपणान वांटलेली जाया खंडीत बाळोक जेजो तुमचेरी तुमच्या घराण्याचेरी आपलो आशिर्वाद घालता तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो निमाण्या भगवंत हप्त्याची देवस्तुतेकी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता निमाण्या ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा निमाण्या शुक्रारा सकाळीं 8 वरार कुर्सवाट सांजेर 4 वरार हांगासर सेरेमनी आसा आनी उपरांत आलुल्याच्या शेनवारा सांजे 7 वरार हांगासर पास्काची देवस्तुती आरंभ जाता सगळीं मंडपान उपरांत आयताराच्या पास्कांच्या दिसा इगर्जेन सकाळीं 8 वरार मीस आसा येवच्या आयतारा ताळयांचो आयतार सकाळीं 8 वरार इस्कलाच्या मैदानार ताळयो बेंजार उपरांत पुरुशां उपरांत मिसाचें बलिदान इगर्जेंत आसा तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें दिता ऑनलायनीर परगांवांत आसलेल्यांक ह्या देवस्तुतेंत वांटेली जावं कुशी आसत तर तुमकांय स्वागत आसा लायव्ह प्रसार आसतलो स्टॉलाक भेट दिया बेंजार केल्लें मीठ तेल कोंतांबेंतिनो रेल्वेको कुरीस इमाज्यो इत्यादी आसा सगळ्यो आमचे आत्मी झुजाविरो झुजोवंक जै जोडूंक बॉल दिवंक सकत दिवंक आदार दितात त्यो भक्तीक बेंजार केल्ल्यो वस्तू वापरूंक उलो दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक तशेंच गॅस पिडेक आस्थमा पिडेक भुरग्यां पिडेक वखदां तेलां थंयसर दुखीक तेलां आसात तीं आमच्या भलायकी जोडच्याक आदार दितात आशिर्वादीत केल्लीं आयुर्वेदीक वखदां ती घेवन तसो फायदो जोडचो मिसां तुमी ऑफिसान दिया म्हजे लागीं नंतर थंयसर स्टॉलान तुमी दिवयेत तुमच्या त्या सामा खातीर आमी मागता खंडीत सुमी तुमकां आदार दितलो भगवंत हप्त्याक मुर्दोम दिवंक कशें व्हरतल्यांक स्वागत आसा त्रिदोमाक मुर्दोम दिवन सहकार दिवचें आनी ह्या देवस्तुतेक आदार दिवच्याक तुमकां आपोवणें दिता तुमची त्या सामां आसात तर थंयसर पुणतळार गेला हांगासर बॉक्सान गेला आराधनाच्या पुलाच्या थंयसर त्या सामाच्या बॉक्सान तुमी गेला आमी तुमच्या खातीर निरंतर मागता दोन परांच्या जेवणाक कुमक करच्याक तुमकां आपोवणें दिता पल्ली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया तुमी दिल्ल्या त्या कुमके वरवीं 2 परांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता आनी अशें थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या घरांनी खाजार असो दीस जल्मा असो दीस जुबल्या असो दीस कुमगार असो दीस कुमगार तशेंच मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा आनी जेवणाक कुमक करा खंडीत तुमी कुमक केल्यार मात्र आमकां जेवण दिवंक जाता कळ्ळें गे रांदपाक कुमक करतली आमच्या वाड्या घरां आसात पूण तें साडीचें न्ही देखून तुमी कांय तरी म्हणी दिवचें दिल्यार मात आमकां जेवण दिवंक जाता देखून आसत्या तोंडान दिता तो देवाक सर मग आसूं सगळे स्पॉन्सर दिया म्हूण सांगिना पूण इल्लेशें आनी गे आनी गोडी हाडला म्हणटात आनी गोडी हाडला म्हणटात तशें इल्लें दिलें जाल्यार एका दीस जेवणाक खर्च जाता लगभग 12,000 म्हणसर एक पाटी जेवणाक वयतात आमकां 12,000 पुरो खर्च पडटा जेवणाक 12,000 पावना थोडे फावटी आतां गॅसाक रेट चड जाल्या उलोवंक मेळना कळ्ळें गे आं जाल्यार थोडे फावटी आमकां नांव वचून सांगता सगळे स्पॉन्सर मेळना कळ्ळें 1,000 2,000 1,500 अशें बरें दितात थोडी 5 थोडी 10 अशें दितात ना म्हणना पूण सडावाती उणें फुल्ली फुलाची पाकळी दिवचें तशें म्हणटाना तुमी सहकार दिल्यार साध्य जाता देखून उदार मनान कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता तुमच्या बसत मागता आमी उडास दवरा मागता खंडी तुमी दिल्ल्यांत कांयच उणें जायना आमच्या वर्सान ताच्या की 10 वंट्यांनी सर तुमकां मेळटात हे मतीन दवरचें
कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा आत्मीक समालोचन हांगासर करूंक अवकाश आसा केदार तुमी येता आसतना फोन करना आयल्यार बरें आनी फोन नंबर तुमकां ऑफिसान मेळटा स्टॉलान मेळटा आनी यूट्यूबार हांगासर आसा गुगलान मेळटा हांगासर लाईव्ह प्रसाद जातना थंयसर म्हजें नांव आनी नंबर आसा फोन करन येया थोडी फावटी फोन करनासतना डायरेक्ट येतात हांव आसना हांव मुंबय गी आनी खंय आसता फादर आमी राखोन आसा म्हळ्यार येवंक जाता म्हाका येवंक जायना हांव थोडे बडे रेतीन आसता मागण्यांत आसा थोडे मिसांत आसा फोन काडूंक जायना हांगा राखोन चलतात ताचे बदलाक फोन करा फादर केदाळा येवी येता तुमचो टायम विचारा आनी हांव खंडीत टायम दितां ह्या दिसांनी इल्लीशी राटावळ आसा रेतीरो तें हें पुरा आसा तुमी जाणान पुरसोत मेळना पूण पुरसोत हांव तुमकां टायम करून पुरसोत दिता त्या टायमार येया हांव तुमचे लागीं बसतां तुमी बसा सांगा आनी मागया खंडीत सुटका मेळोवंक साध्य आसा देखून असो फायदो तुमी जोडचो हर एका शुक्राराक कुमसारां आसात आनी कुमसारां हांगासर आसात सकाळीं 9:30 तो 11 पर्यंत आसात पूण जर आसा जाल्यार आनीक 11:15 पर्यंत पदऱ्यार कुमसारां बसतात सुटाय कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आशयता जर तर कोणाक हप्त्या मदें कुमसार जावंक ना पास्काच्या बेस्ताक कुमसार जावंक ना तुमी येवचें पूण कॉलेजीक येतात इस्कालाक येतात जाल्यार तांकां एक अवकाश आसा आयतारा सांजेर 4 वरार कुमसारां दवरल्यान 4 वरार आयतारा सांजेर कोणाक कोड्या कॉलेजीक येतात भुरगीं इस्काला येतात आनी आयतारा सांजेर आयतारा रजा आसा चिंता येतात देखून त्या दिसा येवचें आनी 4 वरार पदऱ्यार कुमसाराक हांगा आसा तुमी कुमसार जावचें आयच्या दिसा आमचें हे मिसाचें बलिदान भेटयल्यात कुमसाराक आमकां सांगात दिला आदार दिला आनी मिसाचें बलिदान भेटून आमच्या खातीर मागलां आमचेच मोगाळ फादर दीपक नोरोना आमच्या खातीर गरजेचें तशेंच आमच्या वाड्यांत ताकोड्यान सेवा दितले पदऱ्याप आमचे सांगात आसात तो व्हरतो आदार म्हाका दितात फादर रॉबर्ट गेल्या उपरांत फादर दीपक म्हाका व्हरतो आदार दितात सगळे संगतीन कुमोग करतात हर एका संगतीनी हांवें खंयचें सांगल्यार फादर हें करेक्शन करा तें करेक्शन करा हें करा इल्लें सांगा ना म्हणना कॅम्प जाल्यार खंयच्या की जायत म्हणटात देखून पदऱ्या वर्स कसो उपकार बावडचो म्हूण कळना पूण आमी इत्यंत पदऱ्या वर्स मागचें फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणचें आनी पदऱ्या कांय आमच्या हातून आशेना आनी तेंच व्हरतें परत फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पदऱ्या पासून मागया तांकां एक थाळयो भेटून आमी आमच्या वाड्यांत उर्बेवंत याजक म्हळ्यार ते कितें म्हळ्यार ते फकत अलंगारान मात्र न्ही ते थंय हांगासर आनेगुड्डे आनी थंयसर शिरताडी ताकोडे मोडबिती सगळ्या फिरगेजेंत कोणी पदऱ्यार ना जाल्यार ते धांवतात ते ना म्हणनात येत वरती सेवा दिवचें एक उदार म्हण तांचें तें आसा फादर तुमकां काळजांत देव बरें को तशेंच आयच्या दिसा पुरबायेचें संगीत दिल्लें आसात मॅक्सीम मॉरस मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरांत येतात मॅक्सी पण फाटल्या दिसा मस्त रेतीर आसल्यो 2 हप्ते येवंक जावना पूण जाल्यार वेळ करून तितल्या पयसतान येता आनी आमच्या मागण्याक आमकां सांगात दिता फाटल्या 2 वर्सांत मॅक्सी काळजांत उपकार भोवता देव बरें को ताका तळयो भेटें आनी आमचे हांगासर भयणी आसात केदाळे आमकां आमचे ते गरजेच्यो आमच्यो मोगाच्यो भयणी आसात तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर आसा जयसान इस्कॉलाचो वेळ करून येता आनी हांगासर प्रोजेक्टर घालून कुमो करता ताका काळजांत हांव देव बरें करूं दिव्यवाणी लायव्ह ट्यूब चॅनल आसा हर एक आमच्या आयतार शुक्रार जावं हर एक आमच्या भक्ती करण्यान आमकां ते सांगात दितात रेकॉर्ड करतात आनी लायव्ह प्रसार करतात तांचोय काळजांत हांव उपकार बावडटा तांकां सगळ्यांक एका उतरान देव बरें करूं तशेंच आमचे धर्म भयणी आसात हांगा येतात सेवा दिता तांकां ना जाल्यार येतात सेवा दितात कश्ट काडटात वावंट काडटात धर्म भयणीचोय काळजांत उपकार बावडटा तांकांय ताळयो सिस्टर देव बरें करूं आं आतां जाग जाली तिका कितें देव बरें करूं तशेंच हांगासर आसात आमचेच फिर गरजेचे आमकां कुमो करतात तुमी कुमो करतात तुमकां समेजता देव बरें करूं आयच्या दिसा आमकां देवस्तुती आनी देवस्तुती कुमो केल्ली आसा रांदपाक कुमो केल्ली आसा मोती माई वाड्याकारांची उरकार नप्रतिनिधी सर वाड्याकारांचो काळजांत उपकार भोवडटा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तांकांय ताळयो बेटा तशेंच आयच्या दिसा आमकां सर्वांक जेवणाक फुलांची पाकळी दिवन सहकार दिल्ली आसा तांची नांवां उलो करता तुमी दया करून मुखार येवन मानाची वास स्विकार करची जॉयस्टन डिकुना मुडबिद्री तिसऱ्या वर्दीचे संदेह मडेंतार अलेक्स एवलिन डिमेल्लो रुजाय वडो तांचो काळजांत उपकार भोवडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा परसमेस्तांक देव बरें करूं आतां आमी नव्याना कांय जावया नव्यानाचें गीत गावया जेजू बाळका
आमचे बेसांग घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांग घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसांग घाल आयक आमचे मागणे ल्हान भुरग्यां सांगात रावन समजो संतोष म्हणटा सुमी तो मनशाचो इश्ट जावन गेलो सर्वराच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुण करून दैवी वयस म्हणलें नांव ताका भोव जालें नेणाऱ्यान शिकलेलो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या चड गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळ म्हणटा की तो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता देखून बस हांगासर जायती ते सांवासात तुमची ते सांवास जाल्यार ह्या त्या सांवासांक आतां करची या तिसऱ्या बरी भलायकी फोव जावं 5 नामाला पिवून येता तंबाखू सिवच्या वायट सोय येता तांकां सुटका मेळोवंक 20 बरें काम फोव जावन बरें फुडार रुता करूंक 10 बरी सैरीक लाभोवंक 15 जाणांक घरांत समाधान आसून एकामेका बरो संबंद रुता करूंक 5 कामा खातीर बैले विसा लाभोवंक 10 खाजर जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फोव जावंक एकल्या गुमटे शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रिती गुण जावंक एकल्याच्या पाटीचे कडेची कुशीचे बरी गुण जावंक एकल्याच्या कुडींत गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण रिती गुण जावंक एका कुटुंबात शांती समृद्धी रास जावंक एका कुटुंबांतल्या परगांवांतल्या संद्यांक कमान भद्रती फोव जावंक रीण फारीक करूंक कृपा सगत फोव जावंक एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद फोव जावंक एकल्या बोरवेलाचेर आशिर्वाद फोव जावंक एकल्या आदी धरली सगळी कामां शबीतेन पंता पावंक तेगा जाणांची तकली पडप मायग्रेन गुण जावंक तेगा जाणांच्या हातपांयाची गांठी दुखी गुण जावंक एका तरणाट्यान शिक्षा MBBS परीक्षेक तयार करच्याक आदार मोंक परीक्षा येवची आसा बऱ्यान पास जावन बरें अंक जोडूंक फोव जावंक तशेंच एका चलयेचें शेसवणें जावंक शिकूंक जाणवाई करपा मागोवंक परीक्षा बरी फूड करून डिग्री कंप्लीट करूंक करपा मागोवन तशेंच 20 10वी क्लासीचे भुरगीं परीक्षा बरोवन आसात तांकां बरी जाणवाई घेण्यान उडासाची सगत फोव जावंक परीक्षा बऱ्यान बरोवन करपा फोव करूंक 15 जाणांक हातापांयाच्या गांठीची दुखी गुण जावंक पाठ दुख गुण जावंक पेंकट दुख गुण जावंक 5 जाणांची तरेतरेचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक बरी भलायकी लाभोवंक 10 जाणांक मोबायल एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळोवंक 10 जाणांक शुगर BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 5 जाणांक मोतीची पिडा गुण जावंक 15 जाणांक आर्थीक समस्या परिहार जावंक 14 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावंक 15 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक 5 जाणांक सेकंड PUCन पास जावन बरें अंक फोव जावंक तेका जावन दोळ्यांक बरी दिश्ट फोव जावंक 10 जाणांच्या कृशींत बरो फळ फोव जावंक 18 जाणांक बरो पावस बेगीन येवन दग थंड जावंक पृथ्वी थंड जावंक उदकाचे समस्या परिहार जावंक 15 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 16 जाणां परगांवांतलें झुजू रावोवंक 8 जाणांक परगांवांत विजिटींग विजा केल्ल्यांक ती थंयसर कामाची विसा मेळोवंक कॅनडांत आसच्या दिव्या शेट्टीक थंयसर परमनंट रेसिडेन्स मेळच्याक मागोवंक विशेष विनंती तशेंच 38 जाणां 38 जाणांनी तरातरांच्या गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांच्या खातीर मागया आमच्या खातीर मागया तेमी घालया आमचे सगळें समर्पण करन सम्याक समर्पण दिव्या सर्व साव दिता सगळीं हातूबान सर्व साव दिता सगळीं हातूबान सगळो स्माका सडवणदारा परत एक पटी सगळी आमची ते सांगाता गोंदून बळका जेजू समर्पिया सर्व साव दिता सगळी ते सगळी मागणी सगळो स्माका सडवणदारा सगळे आमचे झुजो आमचे कष्ट गंध बेजाराई सोक सगळे समय समर्पण सांगता सर्व सावदिता समयाक आमचे कष्ट गंध दुख बेजाराई तरातरांचे हांगासर समर्पिली सगळी त्या समान तुझ्या पांयांतळ समर्पित परगांवांतल्यान झोझो परीक्षा बरयतली भुरगीं पिडेस भाव भयणी सगळ्यांक समर्पित सगळी आमची त्या संवाद दोन बाळकाची समर्पण कर म्हणया हे भगवान जेजू बाळका तुझी सरपदवी हाज्या पयलीं रावंक बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवकलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दे नायक तुज्या बेसांवांनी बर आमेन
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गत जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचेर आनी देवा सपूत मनीस जालो आमचे मदेंचेर आनी देवा सपूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंचेर मान बरी कृपेन बरयले समुद्र सांगता अस्त्र्यां बी दातू सुदेव नसदवी पॉल जुगस चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मान मरी कृपेन बरयले समुद्र सांगता अस्त्र्यां बी दातू सुदेव नसदवी पॉल जुगस चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मान मरी कृपेन बरयले समुद्र सांगता अस्त्र्यां बी दातू सुदेव नसदवी पॉल जुगस चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आणि देवा सपूत मनीस जालो आणि देवा सपूत मनीस जालो आणि देवा सपूत मनीस जालो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जेजू बळकाम चेर बेसावंगल जेजू बळकाम चेर बेसावंगल जेजू बळकाम चेर बेसावंगल सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सुद्दां आनी तुमकां मेळटले आनी बड्यान तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोव भगिवंती माये मरी मजतीचेर पातयो हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळा शेंकर ही गडी परतोडयता आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर खासगी गरजां खातीर मागया. सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीचेर हांव गलतेपणी आनी ती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका हो कर मागया हांगासर आयच्या दिसा परगांव जावनच्या झुजा बसो बेगीन तें झूज संपोवंक बेगीन राज्य संदर्भ सांगूंक मागया तशेंच परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया तशेंच परिक्षा बरयतल्या 10वी क्लासीच्या भुरग्यां खातीर इतर भुरग्यां खातीर PUCच्या भुरग्यां खातीर मागया तशेंच तरातरांच्या कश्टां वळख जाल्ल्या खातीर पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर आमी मागया. आमी मागया सांगता ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसारांत सरात ब्रह्मज्योतरांत सराशिनात तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेचे मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरोवसो आसा आमी मागया पूण ताडके चारेक भक्तिकां खातीर मागया तरातरांची आशिर्वादां मागून हांगासर येतात भलायकेचें संतोशाचें समाधानाचें जैताचें आनी बऱ्या कामाचें बऱ्या विसाचें बऱ्या भुरग्याचें देण्याचें बऱ्या सेरिकेचें तरातरांचें मतीचें समाधानाचें तरातरांचें आशिर्वाद मागून येवचें हर एका भक्तिकांक हांगासर बळका जेजूचे आशिर्वाद लाभो म्हणून मागया. सगळी आमची मागणी संगता गुंतून बळका जेजूक समर्पण कर म्हणया. हे जपाच्या जेजू बळका कंदिने नेबे जाल्यान भरले आमच्या काळजांचेर एका कुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सुपडून मी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन भरवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी नित्य अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वेले सर कस नाही रासपण तुजी कुमा करी बुजवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका बरणोवच्याक सदां सर्वता आमेन. मगर बाबडीनो जायतें बरेंपण सुम्या जेजून आमच्या जिवितांत केलां हांगासर जायतें बरेंपण केलेलें आसात ताचे सांगता आमचें बरेंपण आसा जाल्यार सुम्या मुखार दवरून सुम्याक आमी अर्गां दिवया. 15 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्या एकल्याक भुरग्याचें देणें फोव जालां 10 जाणांक विघ्नांतल्या अवघडांतल्या पिठेन दाखोवन वेलां 15 जाणां मतीक समाधान फोव जालां 2 जाणांची पेंगटाची दूख गुण जाल्या 15 जाणांची कातीची एलर्जी गुण जाल्या 4 जाणांक परगांवांत विजा लाभल्यान एकल्याची गुमटेची रेत गुण जाल्या एकल्याची पाटेची कणशी कुशीची बुरीची दुखणी जाल्या एकल्याच्या
कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची पिडवणी जाल्या एका कुटुंबात शांती समृद्धी रास जाल्या एकल्या अपर गांवांत असलेल्या कुटुंबांक बरी भलायकी संतोष समाधान कामांत भद्रती भोव जाल्या एकल्या कृषीचे बेळ्याचेर आशिर्वाद लाभला एकल्या हातींतले कामां सुबित्यां पोंता भावल्यान तेका जाणां तकली पडप मायग्रेन गुण जाल्या तेका जाणांची आतापाचे कंठीत गुण जाल्यान एकल्या चल्याक शिकोवंक जानवाय कितें भोव जाल्या एकल्या चलयेचे सुणें जाल्यात जिवितांत पॉझिटिव्हिटी एनर्जी उरल्या आनी बरें जिवितांत बरें जालां तशेंच 10 जाणांक शिरांची पिडा गुण जाल्या तशेंच तेका जाणां टेन्शन उणें जालां डिप्रेशन उणें जालां आनी 25 जाणां लाभलेल्या सर बरेपणा अर्गां दितात तांचे सांगात आमचे अर्गां कोणत्या बळका जेजूक आमी काळजां अर्गां दिवन हे अर्गां मागणें सांगात म्हणया हे भोव उदार बाळक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्या तेवढ्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णीत येल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाचे म्हाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तार दी आनी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दीत आनी तुजे कडेन जातली दैवीक मजा जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सुमयाचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सुमयाचे नांवी आमचो सुमया दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे पावून दी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर उदळेन मोगान बोललेले देव आमच्या भोव मोगळ बापा तुजी गुण करची सकत बिडेस कुडी लाभोंक कस बघतेल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तर ताच्या पिडेनी कश्ट तेन्ना जेवती दयाळ दिश्ट घाल ताचे मोतीची आनी कुडीची सर दुख तांचे तान पयस कर तुज्या पत्तो आबाळो जेजूचे कृपेन ताका कुडी आत्म्याची फुर्ती भलायकी लाभय अशांगात आनी तुज्या संगतपणान दुर्लो दैवीक अनुभव सासनाची जिवी जोडून तांकां दार साव हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರಾಯತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बाप आनी पुता आनी पवित्र आत्म्यासमय जियेता राज करता सस्टनाच्या सस्टनाक सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. विरव्या मकळ बावणीनो भक्तीन या आराधनांत तुमी सांत नोवेनांत वांटिली जावन सुमयाची भरपूर बेसांग जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक ऑनलायनीर तशेंच इगर्जेंत आसून ह्या देवस्तुतीन वांटयली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता देव बरें करूं म्हणटा आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां जेवणाक आमी आयतीं जावया आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सुमेचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुंतळाक येवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक आयती जाल्यार ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेज दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दानांचो फोड हे तिस्मापान तांकां फाटीं बेळसो कर तशेंच हें जेवण तयार करून वावुरलेल्या मंती वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या वावंटीचो फोड हे तिस्मापान तांकां फाटीं मेळसो कर. हें जेवण जेवतल्या महारिकल्यांक तुज्या अभ्यासावांनी बर कुडीच्या वाडावळी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावळीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुमच्या पवित्र नांवान जो जे ते रास करताय सस्नाच्या सस्नाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां पवित्राची मागणी करता दरवड नाकात सकाळसया एकलो याजक ती एकलो याजक हांगा तुमी लागीं येवचें भक्तींत पवित्र तेलाची मागणी स्विकार करची.
शिरांकरची वाटे खंडित मिळतली सलवणी निराशेचे जिनिये संजे पातेनी जाता नेत्रणी अशिरांकरची वाटे खंडित मिळतली सलवणी निराशेचे जिनिये संजे पत्नी जाता नेत्रणी तेदना पारंदोळे खुर्सा वयल्याक पोळे गोपान तारावन राखता पुसून दुकां वाळे ओपून दिसून या काळजांत कळवळे मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवस्ता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवस्ता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बाळो जेजूचें बुंतळ अलंगर हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचें बाळो जेजूचें भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदार मनांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.